इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवण दिया, म्हज्या परचेक बुजवण दिया, म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिच्या साखरेचे दीस सोंपले, तिच्या अपराधाचे फारीकपण दिवन जाले. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी ख्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता, अरण्यान सर्वेस्पराची एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालके भरून येवं दी, हर एक पर्वत आनी दोंगर समातळ जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंडकुला आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता, उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवे आसा. ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक चरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकरियांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. देवाचे उतार हे, देवाचे व्हड उपकार. तुझी काकूळ तामकां दाखये सोमिया, आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूळ तामकां दाखये सोमिया, आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची भेंभिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा. अशी ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुझी काकूळ तामकां दाखये सोमिया, आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजतले. नीतिवंतपण सर्गातावन नदर घालतले. तुझी काकूळ तामकां दाखये सोमिया, आनी दयेन आमची सोडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाटयतलो, आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नीतिवंतपण ताचे फुडल्यान वेतले, आनी अशें वचून
ताची वाट तयार करतले. तुजी काकूळ तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवणूक कर. तुजी काकूळ तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवणूक कर. सां पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो, हें एक तुमी केदींच विसरचें न्हय. सोम्यांक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी, आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दिसा बरी. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यारय सोमी आपली भासावणी पाळूंक गळाई करिना. पूण तुमचे लागीं तो दीक सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच नास जायनये बगार समेस्तांनी आपणा थंय परता जाय म्हण ताची अपेक्षा. सोम्यांचो दीस सोरा बरी येतलो. तवळ आकाशमंडळ कठीण आवाजान कसलून पडटली. मूळ तत्वां उज्यान कडून वेतलीं. पृथ्वी आनी तिचे वयर आसलेल्यो सर्व वस्तू लासोन भस्म जातल्यो. सगळी सृश्टी हे परी नास जावन वचूंक आसा जाल्यान कितली भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जियोंक फावो. सोम्यांच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगळी तयार जाया. त्या दिसा आकाशमंडळ उज्यान जळोवन कोसळटली आनी मूळ तत्वां धगान कडून वेतलीं. तरी पूण ताचे बसवणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नवे पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसा. देखून मोगाच्यानो, ह्या गडितांक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणांचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मोळ आनी निश्कळंक जिणी जियोंक हर प्रयत्न करा. देवाचें उतर हें देवाचें ओडुपकार. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ए सोम्या. जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत बरोवन आसलेल्या प्रकार आरंभ जाली. पळय, म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलों. तो तुजी वाट तयार करतलो. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. ह्या प्रवादाक सरी जावन जुवांव तुमची पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया. देव तुमची पातकां बक्षितलो. अशें अरण्यांत परगडतलो आनी स्नान दितलो. अख्ख्या जुदेया प्रांत्याच्या सांदी मुल्यातावन आनी जेरुसलेमातावन लोक ताचे सरशी वेतालो आनी आपली पातकां उसारन योर्दानांत ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. जुवांव करया लोवेंची वस्तुरां न्हेसतालो आनी पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदतालो. देंपे आनी रान मोव ताचें खान. अशें ताणें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता. वागोन ताच्या वनांचो बांद सोडूंक जायत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दितां उदकान. तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या आयताराच्या देवस्तुती संभ्रमता. जेजूच्या येण्याक अत्रेगोन रावून आनी सोम्याक एक नीट वाट तयार करूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. क्रिस्ताचे येणे
आमच्या जिवितांत शांत आनी संतोष हाडटात असलें जिवीत आपणायचें तर आमी पातकी जिणेक पाठ करचें अदीक गरजेचें म्हणून हेची सुवार्ता आमकां सांगता. एक मनीस सादें वस्त्र न्हेसोवन आमच्या मुखार गेलो तर आमी म्हणटा हो एक सादो मनीस. जर एकल्याची उतरां मोवाळ शांती समाधानाची आयकूंक बरें जाता तर आमी म्हणटा हो एक शेगुणांनी भरलेलो मोवाळ मनीस. जर एकलो क्रिस्ताच्या मौल्या आदारे जिवी जियेता तर आमी म्हणटा देव भिरांतीचो मनीस. तशेंच जर जिवितांत शिस्त ना, उलोवण्यांत तीर ना, नडतेंत गौरव ना असल्यांक आमी हो प्रेजना पडचो तसलो मनीस न्हय म्हणटा. आयच्या वचपांनी उतरांनी न्हेसनांनी आनी जिन्य मुखांतर लोकांची मनां जिखुल्ल्या एका मनशा विशीं आमी आयकता आनी तो जावन आसा स्नानीक जुवांव. मनीस जावन जल्माल्ल्या पैकी स्नानीक जुवांव एक वर्तो मनीस. सोम्याची वाड तयार करचे खातीर देवान ताका विंचलोलो. हे विशीं इजाया प्रवाद्याचो उतरांचो उल्लेख शुभवार्तेच्या सुरवेर आसा आनी इजाया प्रवादी सोम्याच्या येण्याची वाट तयार करच्यात स्नानीक जुवांव विशीं पयलेंच प्रवाद करता. जुवांव एक सादेपणाच्या जिविताचो मनीस. संवसारी वस्तू तावन तो मेकळो जाल्लो. ताणें न्हेसलेली त्या करया लोवेची वस्तुरां आनी सामड्याच्यो पट्ट्यो ह्या विशीं साक्ष दितात. जिविताचो अर्थ आटापून आसचो वस्तूचे भरतेन्नय बाकार देवा लागीं दवरल्या संबंदांत म्हणून ताचें जिवीत आमकां दाखयता. तो अरण्यांत रावतलो म्हणटस भोव सादें जिवीत जियेतलो. जुवांव लोकांक पातकी जिणी बदलून पवित्र स्नान दिवंक उलो दिलो. पाताक वळखल्यांक दिवचें स्नान नितळायचें. पातकांत हांव नितळ जाल्याची गुर्त. अख्ख्या जुदेच्या कोणशा कोणशांत हांव लोक येतालो, आपली पातकां रडतालो आनी स्नान घेतलो. म्हणजे लोक जिविताची बरी रीत आपणायतलो. लोक जुवांक आयकलो कित्याक म्हळ्यार ताणें ताचे थंय विभिन्नता पळयली. तो संवसाराक पाठ करून जियेतलो. थोड्या संगतीचो सादो मनीस खंयची संवसारी आशा आस्त बदीक सुशेगाद ताका देवा तावन वेगळी करूंक जालें ना. देखून लोकांनी ताचे थंय पवित्रपणाची जिणी पळयली. जेरुसालेमाचे आनी जुदेया प्रांतांतले लोक जुवांक आयकोवच्या खातीर साबार मैलां चलोवणाऱ्यान गेलो. एखाद्या वेळा जुवांवन ताचेच विशीं होगलीक विचारली तर कोणी ताका आयकोवंक येनातलें. जुवांवन मार्काच्या शुभवार्तेंत आमी आयकल्या प्रकार जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता जुवांवन परगट केल्ली. देखून लोक ताका आयकोवंक गेलो. तांची पातकी जिणी बदलून सोम्याच्या येण्याक आयती जावचे खातीर तांचो गांव सोडून अरण्याक वचून सोमेत थंयसर आयकोवंक तो तयार जालो. जुवांवचो उद्देश जावन आसलो की क्रिस्ताची वळख त्या लोकांक दिवंक आनी पातकी जिणी बदलून बरी जिणी आपणावंक उलोवंक दिवंक. ताणें आपणा विशीं न्हय बगार त्या सोडवणदारा विशीं परगडच्याक लोक ताका आयकतलो. ताणें ताचे सगळे जिणयेंत सोडवणदाराच्या येण्याचो संदेश परगट केल्लो. ताणें रावली ती सुवात ताचे ते नेसान आनी ताचे कान विशेश जावन आसले. पुर्विल्ल्या प्रवाद्यावरी तोय सादेपणाचो जियेलो. हेर प्रवाद्यांनी जेजू विशीं प्रवाद केल्ले पूण जुवांवन सोम्याक कस पळयलें. जुवांवन ताच्या साद्या उतरांनी न्हेसना मुखांतर आनी जिणयेद्वारी सोम्याच्या येण्याची वाट तयार केली आनी हेरांकी पातकी जिणी बदलूंक बरी जिणी जियोंक उलो दिलो मात्र न्ही, आपल्या जिणये मुखांतर पयलें सोम्याक एक वाट तयार करून सोम्याच्या येण्याक राखून रावलो एक खरो प्रवादी तो जावन आसा. मोगाचे न्हू, खंयसरी आमी पयन करी जाय तर आमकां वाटेची गरज आसा. तुमी जर रानां गेल्यार तर वा वाट नातुले कडेन गेल्यार घुसपड गोंदळ जाता आनी निर्दिश्ट जाग्याक पावचें सोडून खंयी आमी ज्ञाना आसतले कडेन वचून पावता. आनी अरण्यांत वाट नासतना चलोवंक भोव कश्टाचें. कांटे झडकुटा मदें चलोवंक असाध्य. देखून सर्वेस्पोर येवच्या काळार इजाया प्रवादी म्हणटा सर्वेस्पोराक एक वाट नीट करा. हर एक फालके बरो नेवन दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावन दीत.
ऊन सकल सुवात सपूट जावं दी. फोंड फोंडकुला आसलेलो जागो मैदान जावं दी. देखून फातकी जिनी बदलचे म्हळ्यार आमचे ते आसचे हंकारी मनोभाव समाताळ करण, रागाचे मोसराचे ऊंच सकयल आसले म्हणली रागाचे मोसराची म्हणली ती मैदान सारकें करण, द्वेषाचे फोंडकुले बरोवन मोगाच्या शेगुणांनी भरलेले मैदान करण, फातकी जिनी बदलून सोम्याच्या येण्याक अत्रेगान आनी मोगान तयार रावचेंच ताची वाट आमच्या जिवितांत नीट करचेच आसलें. आमच्या उणेपणा वरवीं मेळ्ळी जाल्ली काळजां नितळ करून, देवा आनी पेल्या थंय तुटून पडलेलो संबंद सारको करून, आमच्या दिसपरत्या जिवितांत जेजूक मोगासो आनी मानासो येवकार दिवंक पेसाडया. बसयलो सडवंदार आमचे मदें येताना आमी फावो ती तयारी करूंक जाय. ह्या तयारे विशीं आयची तिनूय वाचपांनी आमकां इशारे दिल्यात. इसाया प्रवादी मारिफात देव पयल्या वाचपांत देव बरवसो दिता, लोक इस्रायल प्रजेक देव बरवसो दिता जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत सा पेद्रू सोम्याच्या दिसाक राखून रावन बागेवंत आनी देवबिरांतीचे जिणी जियोवन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जियोंक प्रयत्न करा म्हणटा. हो संदेश आयच्या शुभ वार्तेंत स्नानीक जुवांव एकाच उतरान म्हणटा, फातकी जिणी बदला. मोगाचनो सबार फावटी आमच्या फातका वरवीं वांकडी तिंकडी उबार थप्पट जाली जिणी मेळ्ळेपणान भरलेले काळीज नितळ केल्ल्या शिवाय देव आमचे सांगाता रावचो ना. देखून आमचे उणेपण कालतेपण वळखून जिणी बदलून जेजूक काळजांत बरो जागो तयार करया. तवळ जेजू आमकां भेटतलो आनी आमी ताका भेटतल्या आनी ह्या भेटलेल्या जेजूचो अणभव हेरांक दिवंक शकतल्या. अशें जेजूक मेसवांचे तसले जिवीत जियोंक तस्सो आम्हा सर्वांक आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागया.